आईच्यो खंती दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रास काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 5 दायजीवर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम. बिरी बिरी पावस सीझन 5 तुमच्या मुखार घेवन आमी आयल्या एका नव्या उमेदीन. कित्याक फाटल्या थोड्या अवस्वरांनी मंगळूरचे ऑडिशन्स तुम्ही पळयल्ले आसात आनी आस्तावन आमी गोंयांक पांय तेंगताव. येदोळसू 4 पोवटी 4 सिजनांनी मंगळूरचे तशेंच गोंयचें नातें कवितेच्या रुपार तुमच्या मुखार सादर जाल्लें. परत एक पोवटी आज हांगाच्या तालेंतांची गोंयचीं भुरगीं तशेंच तरणाट्यांची तालेंतां आनी तांचें कविता सादरीकरण तुमच्या मुखार सादर जातलें. आस्तान पयलो अवकाश आमी करून दिता 15 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक आनी तांची वरवणी करूंक आमचे वरयणार आसात मानेस मेल्विन रॉड्रिगस. तांकां आमी स्वागत म्हणटाव. आमच्या सर्व वीक्षकांक कोंकणी अभिमानींक स्वागत म्हणून गोंयच्या ऑडिशन्साचे गोंयचो चॅप्टर आस्तावन तुमच्या मुखार अभिमानान सादर करता. पयलो स्पर्धी तुमच्या मुखार. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 5 18 जून. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून. भावा तुका याद आसा 18 जून. बंदखणीचे दुखी चिरे नवे आशेन धडधडले. फिरंग्याले मस्ते बंदेर थरथरत समजले. वावजडीत वेतले म्हणून पिंजून पिंजून. भावा तुका याद आसा 18 जून. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान झडटालो. आम्या मुळात गावड्या पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस कोणाक खबर खंय साकून. ताच्या शिवा उल्यान गेली आमची बुजां शिवशिवून. थरां पोरां आयनी धांवत कोणाक खबर खंय साकून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उजागुळे गेले सुटून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली हून. भावा तुका याद आसा 18 जून. सोडणुकीचो आयलो दीस उठून उबो रावलो मनीस. सगळे पास पडले तुटून. भावा तुका याद आसा 18 जून. कितले अशे आयले गेले 18 जून. आम्या मुळात कुडकुडटा गावड्याचो पोरजून. भांगराळे गोंय आमचे कितले आसा पयस अजून. मळबाचो माटो मोडून कुपां फोडून गडगडून. धडकेवरी लोटून फुटून येवदी परतो 18 जून. त्या दिसा उगडासान हड्डे म्हजे पेट्टा अजून. भावा तुका याद आसा 18 जून. देव बरें करूं. वा 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 भोव अपूर्व आहे तनुश्री. भोव सुंदर करून तुवें सादर केली कविता. कोणाची कविता ही? कोणे बरयली? मनोहर राय सरदेसाय. मनोहर राय सरदेसाय. आता ही तूं खंयच्या स्कुलान शिकता? विद्याभुवन कोंकणी शाळा. विद्याभवन कोंकणी शाळा. ओके. आता ही कविता 18 जून आसा न्ही. कित्या खातीर बरयल्या ती खबर आसा तुका? खबर ना. तें विचारूंक जाय तुवें. 18 जून हांगासर कितें जाल्लें, गोंयांत कितें जाल्लें 18 जुनाक दिसा. तो कित्या खातीर 18 जून सगळो लोक उडास दवरता, यादीन दवरता, हें तुज्या सरा लागीं विचार तूं. तेंय बी समजूंक जाय. कविता तुवें बरी करून बायहाट केलें खरें, पूण ती कविता कित्या खातीर आसा तेंय समजून घेवंक जाय. ही कविता खूब जाणांनी पयलें हांगासर सादर केल्या. बिरी बिरी पावसान जावं दी, आमच्या कॉम्पिटिशनान जावं दी सादर केल्या. तुवें ती सादर भोव अपूर्बायेन केल्या, बायहाट केल्या. कितले दीस अभ्यास केलाय तुवें? कितले दीस? 1 दीस? 2 दीस? 1 हप्तो? ध्यान ना. पूण कविता ध्यान आसा तुका सगळी. बरें बरें सादर केलें तुवें. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा पावस. सर भोंवतणी हरयाळी पळोवन तृप्त जालें म्हजें मन. सर भोंवतणी हरयाळी पळोवन तृप्त जालें म्हजें मन. 5वे चार धर्तरेक नियाळून. 5वे चार धर्तरेक नियाळून. सामकोच गेला हांव भुलून. सामकोच गेला हांव भुलून. गिमाच्या या रखरखान. गिमाच्या या रखरखान गेल्ली धर्तरी बावून. गिमाच्या या रखरखान गेल्ली धर्तरी बावून. पावसान शिपडायल्या थेंब्यांनी. पावसान शिपडायल्या थेंब्यांनी. दाट आयलो चवर फुलून. दाट आयलो चवर फुलून. देवा तुजी सासाय. देवा तुजी सासाय.
संवसाराक करता दादोस काय पावसाच्या रूपात येऊन वाडयता धर्तरेची सोबीतकाय पांचवे चार आंगले घालून धर्तरी माया दिसता सोबून चारूय दिकांनी पळोवन पांचवे चार सगळे दुःख गेलो विसरून धन्यवाद. आता तुवें पावसाची कविता सांगली. हय. कितले पावस पळयले तुवें? हांव न्हू खूब पावस पळयले. पावस येताना कितें जाता? पावस येता तेन्ना माती चिकचिक जाता मागीर आनी म्हणल्यार जशें खंय गड्डो बी आसता थंय ते पावसाचें उदक स्टोर जाता. हय उदक रावता. आनी मग घरा कितें करता तुमी घरा भितरच आसतात सत्री घेवन भायर तूं ओलें जावंक तुका भिजोवंक पावसान ना. बरें लागता? हांव बोट्यो सोडटा पेपराचे. कागदाची वडी सोडटाय तूं? हय खंयच्या आंगणान तुज्या? हय आंगणान सोडटाय तूं? ओके, बरें आसा. कोण करून दिता तुका होडी? हांव आनी म्हजो आजो करतात. तूं आनी तुजो आजो? हय आजो कसो आसा तुका? तुजो मस्त मोग करता? खूब मोग करता? हय ओके. आतां खंयच्या क्लासीन म्हळ्यार खंयच्या वर्गान शिकता तूं? हांव पांचवेच्या वर्गान. पांचवेंत शिकता. बरें करून शिकोवंक जाय तुवें. हां बरी करून कविता बाय हार्ट केल्याय तुवें. सुंदर करून सादर केल्याय तुवें. ओके तीर्था, देव बरें करून तुका. नमस्कार, माझे नाव प्रतीक राजेश नायक. माझ्या कवितेचे नाव जावन आसा मामा घरा पाय. कवीचें नाव पुंटलीक. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. दुधा वयली साय म्हाका सांज सकाळ जाय. दुधा वयली साय म्हाका सांज सकाळ जाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. मामा घरा दिसां बरा आंब्या मुळा जमता परा. मामा घरा दिसां बरा आंब्या मुळा जमता परा. रंगता खेळा तरा तरा. चान्ने परात पाट्टा तोरा. चान्ने परात तोट्टा तोरा. मिठा कणा तोरा फळा खाऊक म्हाका जाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. 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 पोरसा भितर मामिली तांबडी तांबडी आबोली. पोरसा भितर मामिली तांबडी तांबडी आबोली. तुऱ्या सकट खुंट चेली बावल्या माथ्या माळ चेली. तुऱ्या सकट खुंट चेली बावल्या माथ्या माळ चेली. बावलेचे लगीन मजा बेगीन करूंक जाय. बावलेचे लगीन मजा बेगीन करूंक जाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. आज्याक सांगून कानाक वतली आमी वयल्या रानाक. आज्याक सांगून कानाक वतली आमी वयल्या रानाक. भरून दोण्याक काण्णां चुन्नां. भरून दोण्याक काण्णां चुन्नां. येतली घरा तिनसानाक. भरून दोण्याक काण्णां चुन्नां येतली आमी घरा तिनसानाक. याद येता आजेची खबरेक वचूंक जाय. याद येता आज्याची खबरेक वचूंक जाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. आजी सांगता काणी दोगा आसले राजा राणी. आजी सांगता काणी आसले दोगा राजा राणी. तकले पोंदान दिता मांडीर. माथ्या घालता हाता फणी. उरलेली काणी म्हाका फुडें आयकूंक जाय. उरलेली काणी म्हाका फुडें आयकूंक जाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. दुधा वयली साय म्हाका सांज सकाळ जाय. दुधा वयली साय म्हाका सांज सकाळ जाय. मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय.
मामा घरा पाय म्हाका मामा घरा पाय. देव बरें करूं. तुका कोणे धाडल्या हांगासर? कोणे प्रॅक्टीस दिली? अभ्यास कोणे करूंक लायलो तुका? मम्मीन. मम्मीन. आता तुवें मामा घरा वचूंक जाय म्हळें न्ही. तुवें मामाचें नांव कितें तुज्या? मामाचें नांव अण्णा माम. अण्णा माम. हाय अण्णा माम म्हणून सांग, अशें सांग. हाय अण्णा माम. तो पळयता टीव्हीचेर तुका. ओके. मामयेचें नांव कितें? मामीचें नांव खबर ना. मामी. ओके ओके. मामा मामी हांव हांगा प्रतीक उलयता म्हण सांग. मामा मामी हांव हांकां प्रतीक उलयता. कशी आसा तुमी सर? कशी आसा तुमी सांग. ओके. आतां तुवें इतल्या पुरबायन कविता बाय हार्ट केली. कितलो तेंप तुवें, कितलो काळ तुवें बाय हार्ट केली? कितले दीस बाय हार्ट केली तुवें? प्रॅक्टीस केली न्ही तुवें? करूं ना? केल्ले. कितले दीस? 2 दीस. 2 दीस? हय. 2 दीस पावना तें. 2 दीस प्रतीक. आनी थोडे दीस करूंक जाय. आतां तुका बावले लागीं लगीन जावंक जाय म्हळें कशें करताय तूं? आतां लगीन तुज्या लग्नाक बावले लागीं तुज्या लग्न आमकां आपोवंक जाय तुवें. जाय तें? आयकलें? खंयच्या क्लासीन शिकता तूं? 5वेक. खंयसर? रवींद्र केळकर ध्यान मंदिर. ओके. ऑल द बेस्ट प्रतीक. बरो कर, बरो शीक. देव बरें करूं. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा समृद्ध पावस. पयले पावसाच्या आशेन रावतात शेतकार उबे. केन्ना येतलो पावस, केन्ना येतलो पावस, प्रश्न करतात शेतांनी बेबे. सगळ्याचे पोट आसा हातीन रे तुज्या, घशघशांनी यो पूण अन्ना करण्याचो इधाप नाका. पडचो असो तुवें, पडचो असो तुवें, घातिल्ली बी किल्लोन येवची. घाम गळोवन केल्ले वावराक कश्टाची फळ मेळचे. पयशांच्या आशेन चिरिल्ले दोंगर पयली सारके 5 भरचे. पयली सारके 5 भरचे. आदल्या सारके शितळ वारे सरभोंवतणी खेळचे, सरभोंवतणी खेळचे. थँक्यू. देव बरें करूं. कशी आसा ही तूं? सोबी दिसता तूं. भोव सुंदर फ्रॉक घालाय, आंगलें घालाय तुवें. कलरफूल म्हणटा आमी, रंगरंगाळ घालाय. कोणी शिकयली तुका तुजी कविता? मम्मान. मम्मान सिलेक्ट करून तुका दिली न्ही. आतां तुवें पावसा विशयान इतलें खूब सुंदर. तूं पावसांत कितें करताय? तूं पावस येताना, बरो पावस येताना घरा भितर न्हिदताय या खेळटाय? खेळटाय पावसाची गेम. कितें पावसाची गेम एक सांग म्हाका. कसो आसता गेम तुजो? म्हाजो गेम असो आसता की पेपर घेवप आनी तितून बोट करप आनी एक व्हांवता अशें न्हंयचे सोडप. न्हंयच्यो? न्हंय लागीं वेता या आंगणान सोडटाय तूं? आमच्या घराच्या फाटल्यान एक अशें हे एक आसा, थंय उदक भरता चड, थंय आमी बोट सोडटा. आनी बोटीचेर तूं बसून वेता? ना. वचना? कितले बोटी करताय दिसाक तूं पावस येताना? एकच करताय या भरपूर? भरपूर करताय. ताचेर तुजें नांव बरयताय? ही कोणाची बोट? आराध्याची बोट ही म्हणून सांगताय? आनी ती बोट कोणाक मेळटा मागीर उपरांत? ना, तशी बरयना आमी बेश्टी अशी करता आनी सोडटा. ओके. भोव सुंदर. अशेंच खेळ तूं. सोबीत करून खेळ. भोव सुंदर करून तुवें सादर केलंय आराध्या. म्हजे कवितेचें नांव पावस. लेखिका रिया नायक. सरभोंवतणी हळयपण तृप्त जालें म्हजें मन. सरभोंवतणी हळयपण तृप्त जालें म्हजें मन. 5वी चार धर्तरीक नियाळून सामको गेलो हांव बुलून. 5वे चार धर्तरीक नियाळून सामको गेलो हांव बुलून. गिमाच्या ह्या रखरखान धर्तरी गेली बावून. गिमाच्या ह्या रखरखान धर्तरी गेली बावून. पावसान शिंपडेल्या थेंब्याची आयली दाट चंवर फुलून. पावसान शिंपडेल्या थेंब्याची आयली दाट चंवर फुलून. देवा तुजी सायसाय संवसाराक करता दादोसकाय. देवा तुजी सायसाय संवसाराक करता दादोसकाय. पावसाच्या रुपान येवन धर्तरी वाडयता धर्तरीची सोबीतकाय. पावसाच्या रुपान येवन वाडयता धर्तरीची सोबीतकाय. 5वे चार आंगले घालून धर्तरी माय दिसता सोबून. 5वे चार आंगले घालून धर्तरी माय दिसता सोबून. चारूय दिकेन 5वी चार पळोवन 5वी चार सगळे दूख गेले विसरून. चारूय दिकेन पळोवन 5वी चार सगळे दूख गेले विसरून.
देव बरें करूं. भोव सुंदर सादर केलें तुवें. मोदें मातशें त्रास जाले तुका, परवा ना. पूण तुवें एक तुजें पयले प्रयत्न आसा या हाज्या आदीं तुवें कॉम्पिटिशनांत पात्र घेतलाय, तुवें वांटो घेतलाय? स्कुलान घेतला. स्कुला भितर घेतलाय. आतां हे टी व्ही खातीर तूं येते आसाय. सगळो लोक तुका राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय युट्यूबाचेर आनी टेलिव्हिजनाचेर तुका पळयतात. आनी आमचें श्रेयान बरें आसा, आमचें श्रेयान बरें सादर केलां म्हणटले तुका. आं, आतां पावस येता आसतना कितें जाता? प्रकृतीन कितें जाता? तुमच्या घरा भितर कितें जाता? तूं कितें करताय सांग म्हाका. पावस आयल्यार प्रकृती, आतां तुवें तुजे कवितेन सांगलें न्ही कितें जाता? प्रकृती कशी दिसता? म्हटल्यार अशें घरान थंड जाता. घरान थंड जाता, हावो चेंज जाता, वेदर चेंज जाता म्हणटा आमी. तुका थंडी लागता, हें शी येता तुका न्ही? हां, ओल पांघरून न्हिदता तूं? ना. ना. निदान आहे. मागीर खेळ खंयचे खेळटाय तूं? कितें कितें करताय तूं? पावसांत भायर भिजोवंक तुका ओलें जावंक खुशी लागता या ना? लागता. ओलें जावंक भिजोवंक तुजी आई सोडटा या ना तुका? ना. भायर वचनाका म्हणटा? ना. भायर वचूं नाका म्हणटा न्ही? ना. आई ही खेळटली, तुका सोडिना ती. आई ल्हान आसतना पावसांत भिजतली, तुका भिजोवंक सोडिना न्ही? तिका कितें त्रास जाल्यात आसतले आईक तुज्या ल्हान आसतना पावसा भिजोवन. ओके, बरें करून सादर केलाय. नेक्स्ट इयर हाचे की बरें करून भायर करून येवंक जाय तुवें. नमस्कार. कवितेचें नांव जावन आसा कागदाची व्हडी. बरोवपी कवी अरुण साकरदांडे. भाव गेले भयणी गेल्यो, यादींच्यो रोयणी गेल्यो. भाव गेले भयणी गेल्यो, यादींच्यो रोयणी गेल्यो. सोबीत सपनां राती गेल्यो, देवा फुडल्यो वाती गेल्यो. धोपर फुटत खेळप गेले, धोपर फुटत खेळप गेले. एकामेका फाटल्यान धांवप गेले. धोपर फुटत खेळप गेले, एकामेका फाटल्यान धांवप गेले. रडटा रडटा हांसप गेले, हांसता हांसता रडप गेले. खंय गेली उदकांतली ती कागदाची व्हडी. आमी आतां उस्तितात एकामेकांची मडी, आमी आतां उस्तितात एकामेकांची मडी. दारां आनी जनेलांच्यो जाल्यो आतां वण्टी, दारां आनी जनेलांच्यो जाल्यो आतां वण्टी. गर्भकुडीन पालवली एकूच एक पण्टी, गर्भकुडीन पालवली एकूच एक पण्टी. एकाची शाणेपणां दुसऱ्याची पिशेपणां, एकाची शाणेपणां दुसऱ्याची पिशेपणां. कोणे तरी घराची खणली रे सपनां, कोणे तरी घराची खणली रे सपनां. घरा फुडलो हुमटलो पारदिकाचो रूख, घरा फुडलो हुमटलो पारदिकाचो रूख. दाव्या दोळ्यान पळोवंक नजो उजव्या दोळ्यांतलें सूख, दाव्या दोळ्यान पळोवंक नजो उजव्या दोळ्यांतलें सूख. आतां एकामेकांचो कोणाक ना हुस्को, आतां एकामेकांचो कोणाक ना हुस्को. म्हज्या घरांत आतां हांवूच जाला परको, म्हज्या घरांत आतां हांवूच जाला परको, हांवूच जाला परको, हांवूच जाला परको. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सहर्ष भोव सुंदर रितीन तुवें ही कविता अरुण बाब साकरदांडेची सादर केली आहे. अरुण बाब साकरदांडे केन्नाय पळयलां तुवें? मेळ्ळाय ताका? ना मेळूं नाय. केन्ना केन्ना तूं प्रोग्रामाक येताय न्ही, मम्मा तुका आपूण व्हरता न्ही कोंकणीच्या प्रोग्रामाक, तेन्ना तो आसलो जाल्यार ताचे लागीं उलय. आनी तुजी कागदाची होडी हांवें सादर केल्या बिरी बिरी पावसान म्हणलें सांगूंक जाय ताका तुवें. भोव सुंदर रितीन तुवें सादर केलाय. तूं हाच्या आदल्या बिरी बिरी पावसाच्या कार्यावळीक तूं विजेता जालाय न्ही? हां, इनामां जोडल्याय न्ही तुवें? येस सर. ओके, ऑल द बेस्ट. भोव बरें जालें. थँक्यू सर. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा नितळ मनाचें सूख. बरोवपी बाब देविदास गांवकर. सोबीत केतकेचें फूल ताचेर बसलो धूल, सोबीत केतकेचें फूल ताचेर बसलो धूल. ल्हवूच मारली हांवें फूक, एक पाकळी आयली पडूक. ल्हवच मारली हांवें फूक, एक पाकळी
आयली पडूक. मनाक जाले खूब दूख, पळोवन दोळ्यात आयले दूख. मनाक जाले खूब दूख, पळोवन दोळ्यात आयले दूख. तेच पाकळेचेर पडले ते दूख, तेच पाकळेचेर पडले ते दूख. व्हांवन गेले धुल्लाचे कूप, व्हांवन गेले धुल्लाचे कूप. पाकळी जाली नितळ खूब, तेन्नाच जाणवले नितळ मनाचे सूख. पाकळी जाली नितळ खूब, तेन्नाच जाणवले नितळ मनाचे सूख. देव बरें करूं. देव बरें करूं, देव बरें करूं. भोव सुंदर रितीन रुद्रा तुवें सादर केलें आय. म्हाका आवडली तुवें सादर केल्ली रीत, म्हाका आवडली. तुवें खंयच्या फुला विशीं उलयलें तूं? केतकेचें फूल पळयलां तुवें केन्नाय? हय, ना कशें आसता पळोवन. तें? पळोवनाय? पळोवंक जाय तुवें. हांगा गोंयांत खुबशीं पळोवंक मेळटा तुका. खंयचो रंग कितें आसता तसो? खबर ना. खबर ना. दोनशीं आसतात, मागीर एक हळडुवीशीं, दुसरी पिंकशीं कशीं आसतात थोडीशीं. ती दोन रंगाची असतात. ती पळोवंक जाय. उदका लागीं बांय लागीं खंय आसतात कांय थोडे रूख आसतात. व्हड रूख जायना ते एक हळटाचे रूख जाते आसतात. पळयलां तुवें न्ही? पळोवंक जाय तुवें. मम्मी लागीं सांग म्हाका दाखय एक. सोबीत आसता, ताचो वास भोव बरो लागता. आनी भोव सुंदर करून तुवें सादर केलें. म्हाका आवडली. अशें की बरें करून सादर करूंक जाता तुका. पूण कविता विंचताना तितकेशें मातशी 1.5 मिनटांक तरी आसूंक जाय. तुजी भोव मोटवी जाली. Other than that, wonderful presentation. Okay? ओके. Okay. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. Biri Biri Pavs Season 5. मोगाळ वीक्षकनो, हो आसलो आयचो एपिसोड. संपोवच्या पयलें इल्लें चिंतपाक अवकाश. मॅच्युरिटी प्राय संगतस ये जय म्हणनाके. थोडे फावटी मुर्ती चिक्कदादरू किर्ती दोड्डदू म्हणटा तशें जावन ल्हान प्रायर व्हड व्हड कारबारां केल्लीं आसात. ह्या दिसांनी हांवें एक आत्मचरित्र वाचल्ली मलाला युसुफजाई म्हणल्या 15 वर्साच्या चेडवाच्या जिणेंत घडिल्ल्या घडिता विशांत. इस्कोलाक वता म्हणल्या एकाच अपराधाक लागून तालिबानांतावन पॉयंट ब्लँक रेंजीर गुळो खावन तें वांचल्लें. ताचे उपरांत तें रावोंक ना, पूण आपलो उद्देश कितें आसा सगळ्या संवसारार सलियांच्या शिकपा खातीर तें झुजलें. आज एक वर्तें नांव, नोबेल पुरस्कृत नांव. आमचीं भुरगीं तांचीं टॅलंटां आज तुमचे मुखार प्रदर्शीत केल्यात. तांकां रोल मॉडेल्स जायतीं आसात. मुखारय तांचें पैन अशेंच यशस्वीच्या पावलांनी वेतलें तें आमी बरोवस्तांव. तुमच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणचे सोवे मुखल्या एपिसोडान परत आमी मेळोवंक आसा. ते दोमसर पळोवनूच रावा. दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रास. काळजामोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Pavs Season 5.